आमचे जर हे गाडी सगळे ओडून व्हेले बँकेन ऑक्शनाचेर काडल्यो जाल्यार आमी मालक म्हूण आनी कितें उरलें मशिनरी खंय चलतली बार्जी कोण बार्जी माल कोण ओडटलो बार्जी ओडटले ही सगळें आमचें वतलें आनी त्या नंतर जर कोर्टांत जर ऑर्डर जाली जायत मीन चालू फाल्यां कोण चालू करतलो ट्रकवाल्याच्या हातांत ट्रक नासतले मशिनरी वाल्या कडेन मशिनरी नासतली आनी हें कोण चलयतलें सगळें तुमी आतां उलयल्या पळय न्ही ते सगळे लोकांक आयकूंक येतलें तातूंतल्यान मायन ओनर नाल्यार मायन ओनराचे ऑफिसर तांच्या घरचीं ती कोणी जर टी व्ही पळयतात तर ती बी आयकतलीं म्हणटकर हाजे पयलीं तांकां हो प्रॉब्लेम खबर ना अशें ना प्रॉब्लेम सगळ्यांक खबर आसा आनीक अपेक्षा पळय आसता न्ही तुमच्यो त्योय बी चडशे जाणांक खबर आसतल्यो फक्त तांकां तुमच्या पैकी जे फुडारी पळय आसात न्ही ताणें तांकां वचून बाबा एप्रोच जाल्या सांगलां वो सरकाराक सांगलां तांची मिटींग आपय काय ना तें आमकां खबर ना त्या दृश्टीन थोडो विचार करपाक जाय हो विशय पळय आसा न्ही तुमी दोग जाणांनी आतां उलयला आतां म्हाका दिसता आनीक खुबशे विशय आसतले तेय बी उलोवया हांवें आतां एज आमदार ह्या नातीन कुडचड्याचो आमदार ह्या नातीन हांवें खूब प्रश्न मांडलेले आसा सरकारा कडेन आनी तुमी भाटकार बाबा सांगले भशेन इवन मायनरा कडेन मांडलेले की शिवाजी बाबान सांगलां की मायनरान तांकां सपोर्ट करपाक जाय हो आमी प्रश्न मांडून जाल्ले आसा पूण मायनर म्हणटा कितें कितलो टायम लागतलो आनी केन्ना पासून आमी सपोर्ट करूंक शकता एक तर मायनींग बंद जालें चालू जातले हे आशेन चालू लोकांक जर हेल्प केलें हांवें म्हणलें तुमी जोडलेले आसा इतले तुमी म्हण लोकांक हे टायमार ट्रकवाल्यांक मिशनरीवाल्यांक हेल्प करपाक जाय हांव म्हणना ते लाका एक तरी तर एक 20-30 हजार ते म्हयन्याक जोडटले एक 10-15 हजार पूण तांकां एक म्हयन्याक दिया आतां जर जेन्ना काम चालू जाता तो तुमी एडजस्ट करा पूण सगळे एडजस्ट करपाक जायना सपोज 10-15 हजार म्हयन्याक दिले आनी सपोज मायनींग चालू जाता म्हळ्यार 1-2 लाख तुमी ओनरा कडेन पावले तर 2 लाखाचे जे मागीर केन्ना मायनींग चालू जाता ते 10 हजार जोडले जाल्यार म्हयन्याक एक 4 हजार कट करून 6 हजार तांकां दिया अशें देखून प्रपोजल घातलेलें आसा पूण पळया कितें जाता तें पूण आय डोंट थिंक देअर इंटेन्शन्स आर देअर टू हेल्प आनी दुसरें म्हणल्यार आज तुमी पळयलां काल कर्नाटकाचे हे जाल्लें आसा निर्णय जाल्लो आसा की लिगल मायनींग हे चालू करपाक सुप्रीम कोर्टान दिल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आहा की आतां म्हण तूं ऑलरेडी हो सिजन काबार जाल्लो आसा आनीक म्हयनो उरला कांय चालू करून कांय ना पूण येता ते सरकार फाटल्यान लागलेलो आसा येता ते सिजनार तरी आमी लिगल मायनींग चालू करपाचो प्रयत्न सरकारान कडक दवरलेलो आसा एफिडेवीट सरकारान दिल्ले आसा कडक दिल्ले आसा आतां आमचें सरकार तरी हे कांय गोश्टी जावंक ना पूण आमचें सरकार वा तुमचें सरकार ते सरकार सरकार इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस पूण आमी आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन लोकांचे जो प्रश्न आसा तो मिटोवपाक आमी फुडाकार घेतलेलो आसा आनी फाटीं कितें जालां तें जावचें न्ही होय आमी करून सारकें लिगल मायनींग चालू करपाचो विशय घेतलेलो आसा आतां तुमकांय खबर आसा जेन्ना फाटले 1998 आनी 99 असोच जेन्ना सरकार ना जाल्लो कारणान प्रेसिडेंट रूल जाल्लो तेन्ना हे 2 वायल्ड लायफ सँच्युरी हे मायनींग बेल्टाचे वायल्ड लायफ सँच्युरी तो वायल्ड लायफ सँच्युरी घालून सोडल्यो ते प्रेसिडेंट रुलान सरकार नाशिल्लो लोकां कडेन विचारप ना पचारप ना म्हणजे हे कायदे जे आसा हे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा इज व्हेरी अनरियलिस्टीक दे डोंट सी द वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉमन पीपल तुमकां खबर आसतलें भाटकार बाब की हे गोश्टी जाल्ल्यो आसा फाटल्यान आतां ते फाटल्यान मागीर सरकार 2001 मागीर इतले वर्सां सरकार येयली पूण कोणें तेजे विश घाला आतां पळय ते बफर झोन आनी हेका लागून झगडटा आतां ते कितें मायनींग हे टावनान करूंक मेळना खंय ओर आतां मायनींग करपाक जाय पूण हे सगल्यो गोश्टी आतां फाटल्यो गोश्टी आमी घेवन बसले जाल्यार फुडें पावचे ना पूण म्हाका खात्री आसा की येता ते सिजनान आमचो सरकार जे एफिडेवीट फायल केल्ले आसा आमी सरकारान जो स्टँड घेतलेलो आमच्या सरकारान जी येता ते हे हितून चालू जावपाक जाय आनी म्हाका आशा आसा हांव लोकांच्या वांगडा सदांच आसता हें न्ही की हांव पोल्युटीच्यान अलतडी येना हांव पोल्युटीच्यान अलतडी येता पूण कामां पुरती येता जी म्हाका कॉन्स्टिट्युन्सी लागना हांव नॉर्मली मोर इंटरफियर जायना कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युन्सी कुडचड्यार म्हाजे त्या वाठाराचे डेव्हलपमेंटाचे कामां बाकीची लोकांची कामां हांव घेवन बसता पूण हे वाटेचे लोक ते वाटेन येयले आनी कितें हेल्प मागलो म्हाजे कडेन कितें जाता भशेन हांव करता हें न्ही की आमी सेपरेट अशें हे वाठारान आमचो आमदार तो BJPचो आमदार आसा पूण हांव इतलें सांगूंक सोदतां की जे स्टेप्स सरकारान घेतल्या आज म्हाका दिसता आमचो सरकार म्हूण हे इवन जर 8,000 जावं पूण पॅकेज तरी आमच्या सरकारान दिल्लें आसा आमच्या सरकाराक पयसो खंयचो आमचो लोकांचो पयसो सरकार परतून दिता हे न्ही की सरकार आनी खंयचे पयशे हाडटा सेंट्रल गव्हर्मेंटान 10,000 कोटी जोडला वर्साक मायनींग गोंयचे खातीर
गोंयचे मायनींग जे पयलीं सरकारान आहले 1000 कोटी 900 कोटी मिनिमम मेळटले. हे सरकाराक ते कांय मेळनासतना तरी आसतना लोकांची प्रॉब्लमां आसा ती बारीकसो एक पॅकेज दिल्ली आसा. आनी म्हाका हे म्हयन्याक आनी एक म्हाका दिसता 1000 लोकांक येवपाचें आहा. अशें करून सगळ्यांक कवर करपाचें आसा. बट इट इज नॉट अ आन्सर टू दीस. आन्सर इज दॅट मायनींग हॅज टू रिस्टार्ट आनी लिगल मायनींग हॅज टू रिस्टार्ट. हे दृश्टीने आमी फुडें वयतले. तुम्ही म्हणटा ते एक बरोबर. म्हणजे फुडलो सिजन जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना मायनींग सुरू जावपाचे नदरेन सगळे प्रयत्न चल्ल्यात. आनी हें सरकार दिल्लीक बरो प्रयत्न करता. कोर्टांत एफिडावीट सांगला, एफिडाविटान सगळें सांगलां. आतां ती केस सुनावणी सुरू जातकर खंय पावता तें पळोवपाचें. ती एक गजाल. दुसरी गजाल तुमी सांगली म्हणटा ती तुमी मायन ओनरा कडेन उलयल्यात आनी हो प्रश्न तांचे कडेन भासाभास करपाक सुरवात केल्या. अजून ताजो रिजल्ट कांय येवना म्हणटकच तो तसोच चालू उरचो इतलेंच आमी सांगपाक शकतात. आनीक तिसरी आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी हांवें MLAक सांगल्या ती तुमी म्हाका आज सांगली की बाबा एसेंब्लींत हे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी म्हणून जी आसा म्हणजे अभयारण्य ताजेर 1999 एक गव्हर्नर येता आनीक रातयां 450 स्क्वेअर किलोमिटर जर हे जनावरांक अशें म्हणून अभयारण्य करता थंय मनीस वचपाक जायना म्हणून. तर ताजेर गेल्लीं 13 वर्सां खंयचेच एसेंब्लीन कांय डिस्कशन करुना, कांय भासाभास करुना, कांयच करुना. सगळे वगी बसल्या. तुमी उलयल्या एकलो दुसरो पॉयंट काडला पूण तितलो सिरियसली घेवना. म्हाका दुख्ख जाता तें की एसेंब्लीन जे सरकार आयलें तांणी कोणेच हो सिरियसली घेवना. नाल्यार परचे फावटी हांवें सांग्यार सांगिल्लें की भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य हें पूण अभयारण्याचो वाठार पळय आसा न्ही तो सगळे गोंयचो वाठाराचो एक पर्सेंटेज जर काडीत जाल्यार गोंयांत सगळ्यांत चड आसा 17%. बाकीचे महाराष्ट्र मागीर कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू हे सगळे आमच्या सह्याद्रीचे पांया खाला सगळे राज्य आसा ती 3%, 4%, 5% अशी आसा. आमचे 17%. आनी भारतांतले सगळे ल्हान राज्यांत सगळ्यांत व्हड अभयारण्य कित्याक? आमी कसलें पाप केलां? अशें म्हणून हांवें सगळ्यांक पत्र बरयल्या. आर्टिकलां धाडल्या 2. तुमकांय पावलां जातलें. आर्टिकलां 2 धाडल्यात ती. म्हणटकच ताजेर स्पश्ट बरयलें. सगळी एनालिसीस केल्या आनी बरयलां की हें चल्लां तें बरोबर न्ही. तुमी हाजेर आवाज उठोवपाक जाय म्हणून. अशें म्हणटकच थंय लोकांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा. कारण अभयारण्य नाका अशें न्ही. अभयारण्य असलें की थंयच्यान 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर आसा ती मिनं सगळी बंद. हाजो अर्थ कितें? असो अर्थ जाता. म्हणटकच हें पळय आसा न्ही ताजेर काम करपाची गरज आसा. मिनं सुरू जावपाची गरज आसा. मिनं सुरू जावपाचो जो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाचोच हो एक भाग की अभयारण्य आसा ती एक तर कमी करात नाल्यार सामकी कमी करात. ना जाल्यार हो बफर झोन बोवाळ मारता पळय न्ही तो तरी काडून उडयात. ह्या लोकांनी हाजेर आंदोलन करपाक जाय. आयज आमचो ह्या वाठारांतलो MLA हाजीर ना तरूय बाब निलेश काब्राल हाजीर जाल्लो आसा. तेन्ना हांव ताज्या लागून मागणें करतां की ताणें रेजोल्युशन फॉरवर्ड करचें. 40 मेंबरांनी अनोनिमस रेजोल्युशन घेवचें आमच्या मायनिंगा वयर. ऑलरेडी घातलां. ओके एनिवे थँक्यू वेरी मच. लास्ट वीक येतलें. हय ओके. तशेंच आयज आमकां ही पॅकेज जी आमकां सरकारान फावो केल्या ती थोड्या जाणांक मेवल्या आनी जायत्या जाण हजारांनी आमचे ट्रक ओनर उरलेले आसात. तेन्ना उरलेल्यांकूय बेगीनूय मेळ सारकें हें एक एक्सपेडायट करचें एक म्हजें मागणें. जशे परेन एक लेबर आनी जसो एक ऑफिसर तांच्या मदीं जायतें फरक आसता. लेबर वतान करपता, ऑफिसर आपल्या ऑफिसान बसोन एअर कंडिशनाचेर जियेता आनी तांकां तें ट्रक ओनरांचें जें वतान कोट्टल्यांचें दूख कितें म्हणटा तें कळना. आयज कांय जाण NGO ते एनवायरमेंटाच्या वयर मायनींग नाका अशें तशें कांय भाशणां करतात. पूण आयज तांकां भाशणां करूंक AC रुमार रावन तसलीं भाशणां करूंक तांकां कांयच न्हय. पूण आयज हें आमचेर हें दूख आयलां तें आमी ओनरूच जाणात आनी आख्खे गोंयभर लोकांक कळ्ळां. जेन्ना आयज मायनींग बंद जावन हो कसलो दुकोळ न्हय ट्रक ओनरांचेर न्हय म्हूण गॅरेजवाल्यांचेर पूण आख्खे गोंयचेर कशें दूख येयलां तें सगल्यांनी पळयलां, पेपरांचेर वाचलां, सगल्यांक खबर आसा. पूण तरी आसतना जायते जाण विदावट थिंकींग जस्ट शावटींग बॉब मारतात
आमकां मायनींग नाका म्हणून, पूण तांकां पयशे जाय. बट हाव दे वील मेक दीस मनी? पयशे येतले जाल्यार मायनींग सुरू जावपाक जाय, जाल्यारूच ते आख्ख्या गोंयान पयशांचो वेव्हार चालू जातलो. जर विमान बंद पडलें जाल्यार आयज जायते जाण कांय आमी आमच्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो जावं 60 इयर्स पेन्शन बी जायते जाण आमचे पेन्शनाचे उरलेल्यो आसात. कित्याक उरलेल्यो आसात? सरकारा लागीं पयसो ना. हाव गव्हर्मेंट वील मेक द मनी? मायनींग इज द बॅकबोन ऑफ गोवा. आनी ताकाच लागून म्हजें आनीक एक फावट मागणें की आमचें मायनींग जाता तितले बेगीन सुरू जावचें आनी लोकांच्यो अडचण्यो ज्यो आसात त्यो कांय बँकांनी त्यो जाता तितले बेगीन कवर जावच्यो. इतल्यान म्हणून म्हजें हांव दोन उतरां सोंपयतां. भट्टीकर बाबा, तुमचें स्वागत करता आमच्या सावड्ड्यान. तुमी सांगले तशें आमचे सरकाराचे एक आमदार आमचे भितर आसात. वेळोवेळी जेन्ना आमकां संदी मेळ्ळी खंय हे प्रस्न मांडपाचे, तितून भितर एक मुद्दो आमचो आनंद मंगेश नायकान मांडलो की बँक पळय आसा, बँक गोवा स्टेट अर्बन कोऑपरेटीव बँक आसा, ही गोंयची बँक. जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां अशें सांगलें की जर बँक लेटर धाडटा जाल्यार तुमी आमकां मेळचें. कोण कोण आमकां कॉन्टेक्ट जाले तांकां आमी सरळ सांगलें बाबा अशें आसा, तुमी मेळपाचें. पूण तरी आसतना काल सुद्दां बँक फोर्स करता. कोणाचीं घरां आसा तीं तारण दवरलेलीं आसा बँकांनी, ती सीज करपाची तांकां नोटीस काडल्या. 15 दिसां भितर तांणी पेमेंट करचो म्हणटा. तशेंच तुमी वायल्ड लायफ म्हणलें जावं आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरीज गोंयाची एरिया पळयली जाल्यार ह्यो 5-6 सेंच्युरीज म्हाका तरी दिसता गरज ना. गोंय इतलें ल्हान आसा की प्राण्यां खातीर मनशाच्याकय चड प्राण्यांक इम्पोर्टन्स दिता हांगा अशें दिसता. आनी जे संदर्भान आमच्या मायनिंगाचे पळय जे विशय वेगळे वेगळ्या वाठारांनी खंय पळय डिस्कस जाल्या, प्रत्येक जाणाचे आसा ते NGOचेच प्रस्न. NGO म्हणटा हें करूं नये, तें करूं नये, तें करूं नये. NGOनी आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आसलें की हें ना जाल्यार कितें करपाक जाय आसलें. बरें, सरकारान आतां मायनींग बंद केलें. आमी म्हणया आमच्या सरकारान बऱ्या खातीर केल्लें, पण तें जालें ना. पण सरकारान एक सायडीक एक आमची जी रोजी रोटी पळय म्हणटा आमी डेलीची, ती तरी मेळोवपा खातीर जावं आमकां मेळपा खातीर सरकारान थोडीशी पॅकेजीची जी पळय आमचे खातीर आदाराची स्कीम तयार केल्या, तेजे खातीर हांव सरकाराचें बी आभार मानता. पण ही स्कीम करून आमकां कांय फायदो जावचो ना. जशें कर्नाटक सरकारान पळय आमचे सुप्रीम कोर्टान कर्नाटक सरकाराचें कर्नाटकांतलें जें मायनींग चालू करपा खातीर जी ऑर्डर जाल्या त्या संदर्भान एक आमच्या आमदारा कडेन रिक्वेस्ट आसा की लिगल मायनींग जें पळय आसा, लिगल मायनींग सुरू करपा खातीर सरकारान आपली धोरण निश्चित करपा जाय. तेजी मशिनरी आसा ती ताणें इम्प्लिमेंट करून सारके त्या पद्दतीन त्या अधिकाऱ्यांक जाता त्या डिपार्टमेंटाक तेणी सांगपा जाय ती बेगीच्या बेगीन करची. आनी ह्या पॅकेजी पेक्षा आमकां जाता तितले बेगीन लिगल मायनींग सुरू करपा खातीर आदार करचो. आनी एक गोश्ट सांगता हांव, आमची जी धरणां आसा, तुमी म्हणलें गोंयाक पयलेच खेपे मायनींग सुरू जावपा खातीर गोंयाक धरणां चालू जाल्या मायनींग सुरू जावपा खातीर. अशें आमी धरणां गोवा मायनींग पीपल फ्रंट हेज्या अंडर पणजे 71 दीस धरणां गेलीं. आतां फुडें 71 दीस गोवा आदार मैदानाचेर 71 दीस गोवा मायनींग पीपल फ्रंटाच्या अंडर ही धरणां जाल्लीं. आनी आतां हेजे मुखार दिल्लीक धडक दिवपाचें थारायलां आनी ती धरणां जंतर मंतराचेर आसतलीं 25 आनी 26 तारखेक. पूण अशें कोणीच आमकां फुडें येवन आदार करूं ना. बाबा वचपा खातीर तिकेटीचो खर्च आसा, जेवपा वचपाचो जेवणाचो रावपाचो खर्च आसा, तो खर्च कोणीच करूंक मिनेन जावं आनी कोणी फुडें येनात. गरीब परिस्थिती जाल्ले कारणान ट्रक मालकांची जावं बाकी कोण इंट्रस्टेड ताका रिलेटेड जे पळय लोक आसा तेंची परिस्थिती बरी ना. तेजे खातीर ही आनी कोणी आमकां तरी हेल्प करपाक जाय आशिल्लो. पूण तरी आसतना कोणाकय आतां येवपाचें जाल्यार तेणी आमच्या अध्यक्षाक मेळोन फुडें ते गोवा मायनींग पीपल फ्रंट्स जे कोण आसा तेंचे मार्फत आमी वचपाचें ठरयलें आहा. तांकां कॉन्टेक्ट जावन कोणी वचपा जाल्यार तांकां मेळपाक जाता अशें हांव आमच्या ट्रक मालकाक सांगता आनी म्हाजी 2 वर्सां सोंपयता. हांव सरपंच सावड्ड्या. सगळ्यात पयलीं हांव एन्टायर प्रुडंट टिमीचें तशेंच खास करून भाटीकर सराचें आमच्या पंचायत वाठारांत येयल्ले बद्दल
स्वागत करता